Department of Information and Publicity, Government of Goa, in collaboration with Entertainment Society of Goa, organize this 9th edition of Goa State Film Festival 2018. On behalf of the organizers, I, Ms. Sangeeta, welcome all the dignitaries, filmmakers and film lovers. दर 2 वर्षांनी आयोजित जावपी गोय राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या या 9व्या पर्वाच्या उक्तावण सोहळ्यात सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. या सोहळ्याला लाभलेले सन्माननीय अतिथी आपल्या समवेत सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना व्यासपीठावर आदरपूर्वक घेऊन येण्याची विनंती मी करते. गोवा मनोरंजन सोसायटीचे उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र तालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमेय अभ्यंकर यांना, लोकसभेचे दक्षिण गोवा खासदार माननीय ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आणि ईडीसीचे अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ. As we welcome all the dignitaries on the days, without wasting a single minute, I invite the Vice Chairman of ESG, Shri Rajendra Talak, to deliver the welcome address. Shri Rajendra Talak. Shri Sudhinbab Revlikar, गोय राज्याचे बांधकाम मंत्री, Advocate Narenbab Savaikar, Member of Parliament, Lok Sabha from South Goa, Shri Siddharth Kokalkar, Chairman ADC, Shri Daulat Hawaldar, Secretary for Information, माझे कलीग सचिन चाटे जे हे गोय राज्य महोत्सवाचे कमिटीचे अध्यक्ष आसात, ESGचे CEO श्री अमेय अभ्यंकर आणि हांगाशिल्ले मिडिया आणि सगळे गोंयकारांनो. I welcome you on behalf of Entertainment Society of Goa on the occasion of 9th Goa State Film Festival. गेली 8 वर्सां हो प्रवास चालू आशिल्लो बरे भशेन आनी सांगपाक खूश जाता की हळू सिनेमाच्या प्रोडक्शनान वाड जायत आसा. ती वाड जायना एखादी 1 किंवा 2 चित्रपटान, पूण वाड ही निश्चित आसा. आनी ह्या 9व्या फेस्टिवलान सांगपाक खूब खोस भोगता की एकूण 12 चित्रपट आयल्यात. तातूंत 9 कोंकणी आसा, 1 मराठी आसा आनी 2 नॉन फीचर फिल्म्स आसात. ESG खूप प्रयत्न करीत आसात की गोयच्या सगळ्या सिने निर्मात्या खातीर जी कितें मदत दिवपाक जाय ती आमी मदत करपाक सदांच मुखार आसतात. ते जावं आयनॉक्स थिएटर अवेलेबल करून दिवप, कित्याक आतांच आमी हल्ली आयनॉक्सा कडेन उलोवन दर दिसा 1 शो जो सिनेमा निर्मात्याक जाय तो स्लॉट प्रायमूच जाय तो तुमकां सकाळी 9 जाय सकाळी 1 दिसाक 1 शो कोंकणी किंवा मराठी जो चित्रपट गोंयांत निर्माण जाता ताजे हांगा एक्झिबीट करपाक तांकां परवानगी ते दिवची तांणी, अशें आमी तांचे कडेन ऑलरेडी उलोवणी केल्ली आसात. आनी पयलो चित्रपट जुजे हो आतां सबंद आयनॉक्सान रिलीज जाता. ही एक खूब खोशयेची गजाल आसा गोंयच्या चित्रपट निर्माणा खातीर. हांव सुदीन बाबाक वेलकम करता. खूब वेळ नाशिल्लो तांचे कडेन, तरी पूण फॉर सम टायम ही सेड ही वील एग्री टू कम. तशेंच नरेन बाब आणि ESGचे आपोवणे मान्य करून आज मुजरत हांगा हजेरी लायली. सिद्धार्थ बाब आमचे घरचेच, ESG पणजे आसा, तेय पणजेचे आमदार आशिल्ले आनी आतां खुबश्या पणजे सुधारपाच्या स्मार्ट सिटी करपाच्या वतीन ते खूब पुढाकार घेतात. तेय आज हांगा हजेर आयल्यात. सो आय वेलकम ऑल ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. तुमच्या वतीन तांकां वेलकम करता. आनी हो महोत्सव 3 दीस चलतलो. आज उक्तावणा नंतर के सरासरा हो चित्रपट दाखयतलो. मागीर दुसरो चित्रपट मॅकॅनिक्स पॅलेसान आसा आज, आनी ताचे नंतर फाल्यां परां आनी आयतार सकाळ मसर मॅकॅनिक्स पॅलेसान उरिल्ले चित्रपट दाखयतले. ताजे टायम टेबल आमी सगळे मिडियांनी पब्लीश करतले फालच्यान. आनी 6 तारखेक सांजचो समारोप सोहळा आनी फिल्म अवॉर्ड्स, गोवा स्टेट अवॉर्ड्स ऑफ 2018 विल बी सगळ्यांक ताजो समारोप सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो. सगळ्यांक इन्वायट धाडिल्ले आसात आनी काही जागा राखीव तांचे खातीर आसतल्यो. उरिल्ल्या लोकांक जर जागा उरली जाल्यार येवपाक आयचे भशेन डेफिनेटली वील अलाव देम फॉर दीस अवॉर्ड सेरेमनी ऑल्सो. तेन्ना मागता तुमची उपस्थिती सगळ्या सिनेमाक, सगळे शो हाऊसफुल करात आनी ह्या गोयच्या निर्मात्यांक तुम्ही प्रोत्साहन दियात.
Once again, I welcome you on behalf of Entertainment Society of Goa on this inaugural ceremony. Thank you. Cinema today is evolving from 3D to 5D to 7D and whatnot to make it more and more close to reality. We will now have a 5-dimensional inauguration of 9th GSSF by lighting the traditional lamp, the Samai. Requesting Sri Rajen Talak and Sri Ameya Abhyankar to escort all the dignitaries for lighting of traditional lamp. As cinema is the game of light and shadow, the game of rainbow and clouds, the flame of Samai symbolizes the light thrown on reality. As the spark ignites the camphor and the oil in the wick, it produces a soft crackle, the sound of emotions, the sound of feelings. The warmth of the lives of individuals can be felt near the burning flame. The fuel of hardships and struggle burns with the sweet fragrance of creative satisfaction. Adding to these 4 dimensions, the 5th dimension is of mystery and miracles, instinct and intuition, and of the language of cinema. After the lighting of the lamp, I request all the dignitaries to be on stage for a while. A big round of applause to all of them. Thank you. We also present the mementos to the producers who participated in the actor from the film Connection on behalf of the producer Sylvester Fernandez. Thank you. Requesting Sri Eddie D'Souza to come up on the stage. On behalf of Sylvester Fernandez, he'll receive the memento for the film Connection. The next film is Soul Curry. I invite on stage Sri Michael Mascarenas. Followed by him will be Sri Rajesh Pednekar. Once again requesting the PWD Minister. Film Soul Curry by Michael Mascarenas, directed by Nilesh Malkar. Next is the film which will be the opening film of this festival, K. Serasara, and the producer Sri Rajesh Pednekar is on stage already. I'll be inviting on stage next Sri Sainath Parab. The producer of the film Disha, Sri Sainath Parab. The film is also directed by him. Requesting Sri Narendra Savekar to present the memento to Sri Sainath Parab, the producer of Disha. The next film we have is War On, and the producer is Miss Brigida D'Souza e Travaso. Once again requesting Advocate Narendra Savekar to do the honors, and after that I invite the producer Sri Narendra Gaukar of the film Mogan.
song is directed by Moisino Travaso. Producer of the film Mogan Shri Narendra Gaukar. The film directed by Darshan Lodekar. Requesting Shri Siddharth Kunkalekar to present the memento to the producers of the film Big Ben and Martin. Inviting on stage Shri Vincent Xavier Fernandez, the producer of Big Ben. Big Ben is directed by Mark Arauj. Next to come up on stage is Shri Jitendra Shikerkar, director of the film Martin, on behalf of the producer A. Durga Prasad. Let's join your hands for Vincent Xavier Fernandez. Next to receive the memento is Shri Jitendra Shikerkar on behalf of producer A. Durga Prasad. The next film and the producer is Shri Rajesh Karekar for the film Plastic Dhoti. Also directed by Rajesh Subhash Karekar. Next producer is Shri Aditya Zamre. Aditya is not here, but he is the producer and director of the film Abba Aiktaina. Thank you very much. I now request Shri Siddharth Kunkalekar, chairman of EDC, to say a few words on this. I think it's been a wonderful 9 years of presenting the local films. And over the years, आमची local film industry has really improved with the quality of movies. जे पयली येताले ते आता येता खूप फरक आसा. I think it is much more professional now with good storylines, with good casting and good camera work. And I think if the trend continues, I think this will be a really good industry for Goa. Goa is going through a lot of we need to create employment, and I think film industry is one industry which requires lots of manpower, and I think this needs to be developed. ESG is doing wonderful work in this direction. I hope they continue with this type of festivals in the future and take up more such projects. I thank the organizer for giving me this opportunity to be in front of you. Thank you. उक्तावण सुवाळ्याक हांगासर माचेर उपस्थित PWD मिनिस्टर सुदीनबाब ढवळीकर, आदलो आमदार बाब सिद्धार्थ कुंकळकार, ESGचो व्हायस चेअरमन राजन तालक, तशेंच श्री अभ्यंकर, श्री हवालदार, श्री चाटे आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळेच सिनेमा मोगी आनी पत्रकार भावानो भयणीनो, पळयता पळयता गोंयचो आमची गोंयची वळख जी आसा एक कल्चरल डेस्टिनेशन म्हणून किंवा गोंयची वळख जी आसा संस्कृतीच्या संबंधान ती आमी पळयता की हळू करून आयज पिक्चराच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां गोंयची वळख जगभरा भितर जावपाक लागिल्ली आसा. आनी म्हणून ESG सारख्या संस्थांनी फाटल्या कांय वर्सां पासून जो एक सपोर्ट गोंयच्या फिल्म इंडस्ट्रीक दिलो, नवे नवे तरणाटे आयज मुखार सरतात आनी एखाद्रे फिल्म करता आसतना तेज्या फाटली आशिल्ली मेहनत, तेज्या फाटली आशिल्ली थॉट प्रोसेस, मागीर कमी वेळा टायमा भितर अख्खी स्टोरी लोकांक भावता त्या प्रमाण लोकांच्या मुखार दवरपाचें काम आनी चॅलेंज एका अर्थान गोंयच्या तरणाट्यांनी आनी गोंयच्या सिनेमा भितर वावुरपी आनी काम करपी जे आमचे आर्टिस्ट आसा तांणी खूब बऱ्या पद्दतीन खरें म्हणजे केल्लें आसा. आनी म्हणून देशा भितरूच न्ही जाल्यार जगभरा भितर आमच्या जायत्या फिल्मांक आयज नामना मेळिल्ली आमी सगळे जाण पळयतात. जुजे सारके फिल्मूय हांगासर स्क्रीन जावपाचें आसा. हांव आयच्या दिसा आमच्या गोंयच्या आशिल्ल्या सगळ्याच सिनेमोगी जे आसात तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान परबी भेटयता तेंच्या सगळ्या ह्या कर्तुत्वाक लागून. आनी त्याच बरोबर म्हाका विश्वास आसा की आमी हांगाच थारचे ना जाल्यार ह्याच्या मुखारूय वचून
गोंय हें हळू करून खरें म्हणजे फिल्म सारक्या कडेन डेस्टिनेशन जावपाक लागिल्लें आसा तें आनीकूय इफेक्टिवली आमी सगळे जाण मेळून करतले अशा पद्दतीचो विश्वास व्यक्त करता. आयच्या प्रोग्रामाच्या निमतान तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं उपस्थित रावपाची संद यशजीन दिली त्या त्यांचे आभार मानता. तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. आज खूप आनंद होतोय. 9वा फिल्म फेस्टिवल गोव्यामध्ये सुरू होते आणि त्याचं श्रेय आम्ही सगळं मनोहर पर्रीकरांना दिलं पाहिजे. मुख्यमंत्री आज जरी इथं नसले तरी असताना त्यांनी हे सगळं 2003 आणि 2004 या साली इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इथं चालू केला आणि त्याचसाठी सर्वप्रथम त्यांची याद इथं करणं प्राप्त आहे. या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित असलेले माझ्याबरोबर दक्षिण गोव्याचे खासदार श्रीयुत ॲडव्होकेट नरेंद्र सावळीकर, पणजी मतदारसंघाचे माजी आमदार EDCचे चेअरमॅन सिद्धार्थ कुंकळीकर, ESCचे माझे मित्र म्हणजे आम्ही दोघेही बरोबरच शिकत होतो, राजेंद्र तालक, आमचे सेक्रेटरी हवालदार अभ्यंकर, ESCचे मॅनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर सेक्रेटरी चाटे, उपस्थित सगळे मान्यवर, पत्रकार, मीडिया आणि संबंध गोव्यातील उपस्थित असलेले कलाकार. खूप आनंद झाला. मी आधीच म्हटलं की 2004 जेव्हा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आम्ही चालू केला त्यावेळी आम्हाला वाटलं नव्हतं की आम्ही ते करू की काय. आम्हाला फक्त 6 महिने होते. मुख्यमंत्री त्यावेळी मनोहर पर्रीकर होते आणि मनोहर पर्रीकरच्या नेतृत्वाखाली मी पण त्या कमिटीमध्ये होतो आणि हे सगळं जे आम्ही तयार केलं त्यांनी, मी म्हणतो त्यांनी, ते फक्त 9 महिन्यात तयार केलं. त्यावेळचे सगळे जर न्यूजपेपर आपण बघितले तर आमच्यावर त्यावेळी टीका झाली होती की हे होणार नाही, कसंही करून तुम्ही ते करू शकणार नाही. पण इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल वर्षी आपण केला आणि त्यानंतर एक एक वर्ष तो पुढं गेला. 2010 सालाला 9/10 आणि ठरवलं की गोव्यातील आणि मराठी फिल्म फेस्टिवल आम्ही इथं साजरी करूया आणि ते तसं ठरवलं आणि त्यांनी सुरुवात पण केली. त्यावेळी मनोहर पर्रीकरजी नव्हते पण तरी असताना आता मराठीत तर कोकणीमध्ये चालू करतो, कारण आज जो कार्यक्रम इथं आहे ते दोन्ही मराठी आणि कोकणी ज्यो गोव्याच्या भाशा आसा तातूंतल्यान वचपाचें ठरयलां आणि त्या खातीरूच सुरवात हांवें मराठीत केली आणि कोंकणीत फुडें व्हरता. आज म्हाका खूब आनंद जाता, कारण हे जेन्ना करताले तेन्ना खूब जाणांक टिका करताले. टिका कशी आसताली की एकतर्फी टिका, सकारात्मक टिका नाशिल्ली. सकारात्मक टिका केल्या नंतर आणि ताजो मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाता, पूण टिकाच नकारात्मक जर केली जाल्यार ते मुखार व्हरपाक जाता. पूण त्या नकारात्मक टिकेन सकारात्मक काम कशें करप हें त्या वेळार मनोहरजी पर्रीकराक लोकांनी शिकयलें आणि त्या खातीरूच आज हे सबंद जे नेटवर्क तयार जालें ते गोंयच्या कलाकारां खातीर जालें. आमी जरी तेन्ना फिल्म फेस्टिवल म्हणून इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल केलो, पूण जे कितें हांगा तयार जालें ते गोंयच्या कलाकारां खातीर तयार जालें आणि त्या खातीरूच एक उमेद आयली आणि प्रत्येक जाण ESG चेंज जाली, ESCचे वेगवेगळे चेअरमॅन जाले, सेक्रेटरी वेगवेगळे जाले आणि तांणी काम करत गेली 8 वर्सां म्हाका दिसता सगळ्या तरेची फिल्म हांगा तयार केली. मागीर त्याच नंतर बरी बरी फिल्मां फाटले एका वेळार आमचे अध्यक्ष म्हणून वाघ आशिल्ले, तांणी मराठी फिल्म फेस्टिवल आयोजीत केलो आणि हे करता आसतना खूब आनंद जाता, कारण आमचे जे गोंयचे कलाकार आसता तांकां दिग्दर्शक आसूं, नेपथ्यकार आसूं, कोरियोग्राफर आसूं, तांकां सगळ्या हातूंत भाग घेवपाक मेळटा आणि त्या खातीरूच एक वेगळेपण गोंयांत चालू जालां. तें अशेंच मुखार व्हरपा खातीर आमी एकामेकाच्या हातांत हात घालून मुखार सरया अशें नमूद करता आणि परत एकदां आजच्या दिसाच्यो सगळे कलाकारांक, दिग्दर्शकांक आणि सगळे जे बाकीचे जे कोण फिल्म फेस्टिवलांत भाग घेता किंवा ज्यांनी फिल्म तयार केला ते सगळ्यांक मनोमान तुमकां शुभकामना व्यक्त करता, अभिनंदन करता
आणि परत एकदा हो फिल्म फेस्टिवल ओपन जालो अशें नमूद करून हांव म्हजे 2 उतरां आवर्ती घेता. जय हिंद, जय गोवंदा. Heartfelt thanks to Honorable Minister for Public Works, Shri Sudhin Davlikar ji, our Honorable Member of Parliament for South Goa, Shri Narendra Savaikar ji, Siddharth Bab Pukolkar, Chairman of EDC, Shri Daulat Havaldar, Secretary Information Publicity, and all the other dignitaries that have taken time out of their very busy schedule and consented to grace this occasion as guests of honor for the launch of the Goa State Film Festival. I wish all the patrons of cinema, cinephile members, members of the media, and all other film lovers to kindly participate in this festival in large numbers, enjoy the cinema, enjoy the spirit of Goa, which is unique and unparalleled across the length and breadth of this great nation. I welcome all of you and wish you a great festival. Deo Bare Karo.